एकेवटेन गोंय रॅबीज मुक्त राज्य आसा, पूण भटक्या सुण्यांचो आंकडो कित्या खातीर वाडटा हे विशीं खुद्द पशुसंवर्धन खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकाराक कांयच खबर ना। सध्या गोंयांत सुण्यांचो आंकडो लोकसंख्येच्या तुळनेत 6% वाडून 9%चेर पावला। देखून लोकांनी खासगी जाग्यांनी सुण्यांक जेवण वाडचें न्हय अशें निळकंठ हळर्णकाराचें म्हणणें। डॉग्स आहा, कुत्रे आहा, आमी आयज पळयता, काल पयर पेपरार येयला, लोकमतार येयला, आयज टायम्स ऑफ इंडियाकूय येयला की जी रस्त्यावयली जे कुत्रे आहा ही वाडत आहा। हेका कारण कितें हें आमकां सोदपाची गरज आहा, जेणे करून जे आमच्या भितर अवेरनेस केले जायत जाल्यार आमी खंय तरी ते बंद करूं शकता। आनी जाले 2 वर्सां 3 वर्सां जाली की रॅबीज मिशन जी संस्था आहा ही बऱ्यापैकी काम करता। आयज गोवा रॅबीज फ्री आसा आनी रॅबीज फ्री एक पयलीच स्टेट जी अख्ख्या गोंय देशान फर्स्ट स्टेट रॅबीज फ्री आहा। आनी ही रॅबीज फ्री तशीच दवरपाक रॅबीज मिशन जी संस्था आहा ही संबंदीत आमच्या नेबरिंग स्टेटीक जे आहा बॉर्डरीचे 4-5 बॉर्डर आहा थंयसर ही रॅबीज 24 तास थंय अलर्ट आहा, ते वॅक्सिनेशन करपाक ते सारखे आपलो स्टाफ बीन सगळे दवरलेले आहा, सरकारूय तेजेर आहा। फक्त आतां बेडसाटा जो जी जास्ती नंबर जो कुत्र्यांचो वाडला वो स्कुला कडेन आसूं, बस स्टँडार आसूं, मार्केटान आसूं, हेजें कारण कितें तर आमी हे खंय तरी काळजी घेवपाची गरज आहा। आमी विचार करूंक जाय, जेन्ना आमकां एक जनावर दिसता तेका कितें खावंक घालूंकशें दिसता, हें खंय तरी आमी बंधन दवरूंक जाय, जेणे करून हें पॉप्युलेशन वाडूंक जायना। आयज आमी काल पळयलां की जे 3% आसले आयज 9% जालां। हेजें कारण जे काही लोक आहा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी कितें उदाहरण हांव स्वता पळयता की बालदेन जेवण घेता आनी खंय जाय कुत्री गांवांत थंय वाडत वयता, तें जावंक जायना। एक खंयच्याय जाग्यार एक कॉमन दिवपाचें जेणे करून तें पॉप्युलेशन वाडूंक जायना। आनी हेज्या खातीरूच आमचे स्टॅरिलायज करूंक भोंवतात, डॉक्टर वयतात, आमी कॉल दिता, हालींच 2 गाडयो घेतल्या आमी की लोकांनी आमच्या डिपार्टमेंटाक ह्या माध्यमांत सपोर्ट करूंक जाय, जेणे करून कुत्र्याचो जो त्रास जाता हो खंय तरी बंद जातलो।